नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर। सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंगाच्या केशीत काँग्रेसीच्या गांधींची ईडी चौकशी सुरू। राहुल गांधी ईडीचे सामकार गांधी टार्गेट करता म्हणून काँग्रेसीचो सत्याग्रह। ईडी मुखार शक्ती प्रदर्शन। ठराविक व्यक्तीकडच्यान गोंयाक धोको दिसल्यार टीसीपी तरतुदी प्रमाण एक्शन। हेतू प्रामाणिक मुख्यमंत्री म्हजो बॉस काम करूंक पुराय फ्री हँड। विश्वजीत राणे हेड ऑन। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 फुडले शिक्षणीक वर्सा सावन उच्च शिक्षणांत लायतले चालीक। मुख्यमंत्र्याची शिक्षण संचालकाकडेन बसका। देवळांचे पुनर्निर्माण काशी मथुरा भोजशाळा पुरतेंच ना मोहीम देशभर। गोंयांतय पुराव्यां खातीर मुळा मेरेन वतले। अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात मंदिर महासंघाचो उलो। कोंकण रेल्वेचो पुराय ट्रॅक मॉनिटर करूंक 800 मायज स्टाफ। कर्मचाऱ्यांक आधुनिक सामग्री एक्सिडेंट रिलीफ मेडिकल व्हॅन। कोंकण रेल्वे मान्सूनाक तयार। मायकलान टीसीपीत बेकायदेशीर कितें केलां जाल्यार एक्शन जावंकूच जाय। बीजेपीचो अध्यक्ष ठाम। मणियारो म्हणटा रिपोर्ट रोखडोच येतलो। नवे ओडीपी गोंयची अस्मिताय राखतले। एक 1000 चौखण मेत्रांवेले जमीन रुपांतर सनदीची फायल। रेव्हेन्यू मंत्र्याच्या मान्यतेक धाडपाचो सर्क्युलर सरकारान घेतलो फाटी। मंत्री म्हणटा कळाव जातलो म्हूण सर्क्युलर फाटी। बेळगांव हायवेर अनमोड जलगट्टी। कर्नाटकाचे एसटीक एक्सिडेंट। हुबळीच्या नेताली पणजे हायवेर फ्लायओव्हराक मोखली। ड्रायव्हर गंभीर। 19 पॅसेंजर किरकोळ जखमी। नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केशीत काँग्रेसीच्या गांधींची ईडी चौकशी सुरू। राहुलाची आपोवन दिसभर चौकशी। दिल्ली ईडीत वतना काँग्रेसीचे शक्ती प्रदर्शन। मोर्चा घेऊन ईडी मुखार। बरोबर प्रियांका गांधीक टार्गेट करतात म्हणून काँग्रेसीचो सत्याग्रह। सोनिया गांधीकय समन्स, ती कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून हॉस्पिटलांत। बीजेपी म्हणटा फटींग काँग्रेसीचो नाटकी सत्याग्रह। जो जेल से बेल पर हैं उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वो अखबार का प्रकाशन ना करें बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। हे जे पैसे काँग्रेस पक्षान जे त्या पेपराक जे दिले ताचो लोन फारीक करपाक तातूंतले 67 crores हे सगळे प्रेस भाव जे तुम्ही आज हांगा आयल्या तांची सॅलरी दिवपाक गेले। सो हे पैसे दिले ते कितें काँग्रेस पक्षान गुन्हो केलो? इज इट अ क्राइम? And I think this move to try to equate this giving of a loan as a criminal act is completely wrong. I always advocate, as an advocate also, that registration of an FIR is a serious matter and also the arrest of any individual is even more serious. श्रीमती सोनिया गांधी जी आमची नॅशनल प्रेसिडेंट हा इंडियन नॅशनल काँग्रेसाची, तिचो चलो आमचो लीडर बाब राहुल गांधी हांकां ईडी समन करता। आदली केस पण समन आता जाता। इलेक्शन जितले जितले लागीं पावता तितली तितली समना येता। ओ इन्सल्ट काँग्रेसाक न्ही, ओ इन्सल्ट सबंद देशाक। कित्याक हो नॅशनल हेराल्ड जो पेपर आशिल्लो हाजो हेतू कितें आशिल्लो की देशाक इंडिपेंडन्स मेळची। कोणाक तुम्ही देशभक्त म्हणतात?
काँग्रेस पार्टी हो एकच पक्ष असो देशात असा की जो देशभक्तांनी पुरेपूर असा. ठराविक व्यक्तींचो गोंयाक धोको दिसल्यार टीसीपीत इमर्जन्सी क्लॉज सेक्शन 40 आसा. ते तरतुदी प्रमाण एक्शन घेवं येता. आपलो हेतू प्रामाणीक. मुख्यमंत्री म्हजो बॉस आपल्या कामाक फ्री हँड दिला. टीसीपी मंत्री विश्वजीत हेड ऑन. ऑफिसरांक खंय दोश दिवन अर्थ ना. खात्याचो मंत्री वा ऑथॉरिटी चेअरमॅनाक ते रिपोर्ट करतात. मंत्री चेअरमॅन सांगता तशें खंय तांकां करचें पडटा. Michael Lobo. Everybody says that you are trying to make an example out of Michael Lobo. It is not a. It is not for a. two reasons. Number yes. one is now he is on the other side of the aisle. ते आज भारतीय जनता पक्षा भितर ना. ते काँग्रेसीत गेल्यात आणि विरोधी पक्ष फुडारी जाल्यात. दुसरें, येतू व्हडलो जर बोवाळ करपाक जाय, you needed a heavy target and you have found that heavy target in Michael Lobo. No, I don't even bother about this individual. This individual has nothing to do with me. Neither I am in conversation with this individual. I only want to tell the people of Goa that what we need to do now is we need to rectify certain things. And irrespective whether A comes in the zone or B comes in the zone or C comes in the zone, it does not really matter anymore. Officers cannot be blamed. No, एक लक्षात घ्या. There is no point in blaming a small officer. He reports to the minister or he reports to the concerned authority chairman. And also many times he is under pressure from that concerned authority chairman or a minister. And he is bound to act. तुम्ही एक गजाल एडमिट करतात की ह्यो ज्यो PDS आसा, they had become cash cows of politicians. I don't want to get into a debate on what is a cash cow and what is not a cash cow. But one thing I can tell you that on the Chief Minister's way of ease of doing business, no file comes to me as town planning minister, but everything related to policy definitely comes to me. So are you disappointed the way PDS used to function till now? You in saying that I am, whether it is disappointment, I never get disappointed. No, please चाललं ते पळोवन. ना काय disappointment जावपाक. I have the capacity to course correct. I am course correcting it. कारण जेन्ना हांवें RP 2031ची उलयतात हांव तेन्ना एक ज्यो point हांव गजाली सांगूंक तुम्ही सोदतां. आज ODP भितर करपाक सोदतात एक त्योच पुराय गोंया खातीर रिफ्लेक्ट जातल्यो काय कितें? हे जे आमी कितें करूंक सोदता, ह्यो जे points, it is not only reflected to ODP areas. It is going to be reflected in order to bring a RP. We have also had to we have to make an amendment now to have localized zoning plans for different localities. सद्याक सगळे जाण म्हणटात की तुम्ही कितें जर प्रश्न विचारलो जाल्यार कोण तो मायकल, कोण तो अमित पाटकर अशें ते म्हणटात. आसूं तें आतां ते केन्ना केन्ना राजकारणान आमकां केन्ना केन्ना ह्या तरेचे वळख विसरता बी अशें. वळख विसरता. आतां कोणाक दिसता की म्हाका मेमरी लॅप जाला, ताका म्हाका हांव एकूच सांगूंक सोदता, ल्हानपणान कॉलेजीन बीन आसतना म्हाका फोटोग्राफीक मेमरी आशिल्ली, हांव विसरना कितेंच. सगळ्या गोश्टी याद उरता. अजून मेरेन मुख्यमंत्र्यान तुम्ही येदो व्हडलो जो खवदळ घाला, बरो खवदळ, त्या बरो खवदळाचेर हुंय म्हणला चुंय म्हणला, हें आमी कितें समजोवप? तुमकां सपोर्ट आसा म्हणप काय हाजेर उलोवपाचें ना म्हणप? हे पळय, मुख्यमंत्री ही इज माय डायरेक्ट बॉस. Do you have absolute, unconditional and complete support of the Chief Minister for what you are doing? My Chief Minister should support me and support should me. बरें आहा. My असं chief, का no, I म्हणटा have हांव? not finished my. okay. म्हाका second लायनाचेरूच कापता. बरें. My Chief Minister will always support all the good that I am doing. From time to time, whatever has to be briefed to him, that briefing is between me and him. The Chief Minister's support is definitely there because the Chief Minister has given us enough independent freedom to function as ministers. As senior ministers, we definitely have more weightage in dealing with our portfolio. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 फुडल्या शिक्षणीक वर्सासावन उच्च शिक्षणात चालीक लायतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपा विशीं उच्च शिक्षण संचालका बरोबर मुख्यमंत्र्यान बसका घेतली. बसकेंत नवें शिक्षण धोरण चालीक लावपा विशीं वेगवेगळ्या इश्यूचेर चर्चा जाल्या. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन आणि हायर एड्युकेशनच कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करचे आमची न्यू एड्युकेशन पॉलिसी रिलेटेड हायर एड्युकेशनाची पुराय टीम तांच्यानी आज प्रेजेंटेशन दवरलेले. इन फ्युचर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हायर एड्युकेशन कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करतले, होलिस्टिकली इन्क्लुसिव्ह ऑफ ऑल
ह्या हायर एड्युकेशनांतल्यो सगळ्यो म्हणजे फॉर प्रोफेशनल कॉलेजीस आनी येते हाजेर ऑलरेडी सुरवात जाला. नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स आमी इन हायर एड्युकेशन लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंट करपा खातीर सुरवात जातली, ताची प्रिपरेशन. देवळांचें पुनर्निर्माण फक्त काशी मथुरा भोजशाळे पुरतेंच ना, देशभर मोहीम चल्ल्या. गोंयांतय विध्वंसीत देवळांचे पुरावे मेळत जाल्यार भाविकांनी गोंयच्या मंदिर महासंघाक दिवचे. देशांतल्या वकिलांचें बरें पॅनल ह्या लढ्यांत वावुरता. रामनाथी अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनांत उलो. गोंयांत ध्वंस देवळांच्या पुनर्निर्माणा खातीर खंय मुळा मेरेन वचपाचें थारलां. रामनाथी सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात देवळांचे पुनर्निर्माणाचो विशय आयलो. देशभर चालू आशिल्ले मोहिमे विशीं म्हायती उलोवप्यांनी अधिवेशनात दिली. गोंयांत देवळांचेर चर्ची उबे जाल्यात. अशा गजालींची मुळा मेरेन खंय वचपाचें थारलां. पाडलेल्या देवळाच्या प्रत्येक देवळाच्या ठिकाणी चर्च उबी केल्या. पोर्तुगीजांनी चर्च हे दोगूय सांगाताक. तर अश्यो सगळ्याच ठिकाणी आसा. म्हणजे सादारणपणे 1000 मंदिरां गोंयांत तोडलीं आणि बऱ्याचशा ठिकाणी तातूंत चर्चीस उबे आसा. अर्थात ह्या सगळ्यांच्या मुळाशी वचपाचें आमी ठरयलां. हिंदू देवळां, हिंदू स्थानां जीं आसा धर्माची, ती कोणाक हांगा घेवपाचो अधिकार ना. ती जन्मसिद्ध अधिकार हिंदू समाजाचो हांगाचे आसा. आदवोगादांची बरी टीम ह्यो केसी हाताळटात. पुरावे एकठांय करून पुराय अभ्यास करून केस मांडटात. गोंयांतूय मोहिमेचे संकेत. सिर्फ ये विषय काशी का या मथुरा का या भोजशाला का नहीं है, और भी जगह ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हुए दिख रही है. जो मंदिर गुलामी काल में तोड़े गए हैं, विध्वंस किए गए हैं, और जहाँ पे उसका तोड़ने का प्रूफ मिलता है तो वहाँ पे हमारी लीगल टीम उसका रिसर्च वर्क करती है. और अगर एक्सटेंसिव मटेरियल मिलता है जिसके बेसिस पे केस कोर्ट में खड़ा हो सकता है, तो उसमें हम कोर्ट में एक न्यायालयीन लड़ाई और न्यायालयीन संघर्ष करते हैं. गोंयांतूय ध्वंस देवळां विशीं पुरावे दायज दस्तावेज मेळत जाल्यार भाविकांनी मंदिर महासंघाक दिवचे म्हूण उलो. आप लोग जो भी गोमांतक के हैं, ऐसे कहीं भी मंदिर हैं, वहाँ पेपर्स लाइए. हमारे पास बहुत बड़ा पैनल है, हमारे विशेषज्ञ हैं. वो उसका उद्धार करने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे. ताल ठोक रहे हैं इसके बीच में. जे कोण भक्तगण आसा, जांचे कडेन अशे तरेची मंदिरांची जी कितें बांदणी आसा किंवा पोर्तुगीज काळान जी मंदिरां उध्वस्त जाली, तांचे संदर्भात जर कितें तुमचे कडेन कागदपत्रां आसा, दस्तावेज आसा, कितें म्हायती आसा, जाल्यार सगळी एकत्रीत संकलन करण्याचो प्रयत्न हांगासर चल्ला. गोमंतक मंदिर महासंघा कडेन तुमी संपर्क करचो. सगळे टीम वकिलांची आयज राष्ट्रीय स्तराचेर मदत करपाक फुडें सरसावल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेळगांव गोंय हायवेर अनमोड जलकट्टीत कर्नाटका एसटीक एक्सिडेंट. एसटी हुबळीच्यान पणजे येताली. ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आनी ताणें बांदकाम चालू आशिल्ल्या फ्लायओव्हराक मोखली. ड्रायव्हराक बरोच माल लागला. 19 पॅसेंजर किरकोळ जखमी जाल्यात. बसींत खंय सुमार 90 पॅसेंजर आशिल्ले. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. एक 1000 चौखण मेत्रांवेले जमीन रुपांतर सनदीची फायल रेव्हेन्यू मंत्र्याचे मान्यतेक धाडपा विशीं सर्क्युलर सरकारान फाटीं घेतलो. सनद दिवंक कळाव जातलो अशें लक्षांत घेवन सरकारान सर्क्युलर फाटीं घेतला म्हणून रेव्हेन्यू मंत्री बाबूश प्रुडंटा कडेन उलयला. कन्वर्जन सनद बेगीन दिवंक खासा प्रक्रियेचेर खातें खंय फुडें काम करतलें. तुमचे डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर इश्यू केल्ले रिगार्डिंग 1000 स्क्वेअर मिटरा वयली जर सनद कन्वर्जन सनदीचे फायल आहात जाल्यार ती गव्हर्मेंटाक घेवची म्हणून ती विड्रॉ केली म्हणून आयकता. आनी कित्याक? Yeah, no, we have discussed this issue with the collectors and secretaries.
But we felt that getting this back again to the revenue department, that will further on delay the procedure. So there are files which are come and pending with the revenue department. So that is the reason we said unless we see how the procedure will be simplified. So we intend not to further delay the process. We have withdrawn the sir. I think the sanat takes at least 3 months to within 3 months to 6 months time it takes. So why basically it takes so long? We are into it. That all these whichever concerned departments are there, once say in another 15 days time, every 15 days time, fortnight, they can sit down and discuss these issues instead of going around in all the departments. So if the representatives all these departments come and in the collectorate only and discuss these issues, you understand, and the reports are submitted immediately, then I think this is one of the way that we can simplify the matter. जमनीच्या रूपांतराच्यो फायली TCPची प्रक्रिया सोपली काय? उपजिल्लोधिकारी जिल्लोधिकारी मेरेन वताल्यो. मदींच 1000 चौखंड मिटरा वयल्या जमीन रूपांतर संदीची फायली सरकारा कडेन वचपाक जाय म्हूण रेव्हेन्यू खात्याचो एक नोट आयिल्लो. तशें केल्यार त्यो फायली येणावळ मंत्री बाबुशा कडेन वचपाच्यो. रियल इस्टेट उद्देगाक प्रकरण कोत्र गेलें. नोटाचेर गोंयचे क्रेडाय संघटनेन हरकत घेतिल्ली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरगळ. लिस्बनात पोर्तुगेज सरकाराच्या ताब्यांत आशिल्ले गोंयचे दायज दस्तावेज परत हाडूंक केंद्रीय घर मंत्रालयाक पत्रव्यवहार करतलो म्हूण पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. ह्या आदी कांय डॉक्युमेंटाच्यो सॉफ्ट कॉपी खात्याक मेळ्ळ्यात. सरकाराचो DSS स्किमीचो 27 कोटींचो दुसरो हप्तो खंय निकतोच घाला. फुडलो हप्तो खंय येता त्या 1-2 म्हयन्यांत. खुबशे दस्तावेज आसात ते पुर्तुगीज म्हणजे लिस्बनची सुरवात जाल्ली की ते ताब्यान घेवपाचे, पूण सुरवातीच्या काळान भितर थोडेशे ते डॉक्युमेंट्स जे आसात तांची CDs करून ताणें धाडल्या आनी आमच्या पोझिशनान दिल्यो. पण डॉक्युमेंट्स हे गोंयचे आसात. ते जर आमकां फिजिकली आमकां मेळ्ळे फॉर एनी एविडन्स पर्पज जाल्यार आमकां ते जाय पडटात. म्हणजे त्यो हार्ड कॉपीज आमकां मेळ्ळे जर जाय हे आमचे प्रयत्न आसतलो. कळ्ळें न्ही. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आमची NRI कमिशनर हांगा आसा आनी तांचे एम्बेसिडर आसतले, एम्बसी आसतली आनी हातूंतल्यान जर शक्य आसा जाल्यार आमी त्या सरकारा कडेन एक समजोतो करून आमचे जे दस्तावेज आसा, आमचे जे डॉक्युमेंट आसात ते परत गोंयान भितर हाडपाचो प्रयत्न करतले, जाणे करून खुबश्यो अजून पर्यंत ज्यो न उलगडलेली कोडी आसात ते सुटपाक शकतात. किंवा खुबशे लोकांचे डॉक्युमेंट्स जे आयज मिसींग आसात रिलेटेड टू देर प्रॉपर्टीज, रिलेटेड टू देर बर्थ्स एंड डेथ्स, ऑल दॅट वी वील हॅव अ इजी एक्सेस टू दॅट. जेन्ना आमचे कावंटरपार्ट ती कंट्री आसा आनी तातूंत भितर गोवन ओरिजीन आमचे तातूंत भितर आसात, सरकारान भितर आसात, तांच्या मतीन हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान हालचाली सुरू जाल्ली आसात. DSS स्किमीचो दुसरो हप्तो घाला. फुडें खंय जाणटेल्यांक टायमार पयशे मेळटले. निवडणुकीच्या दरम्यान पेमेंट्स जाले ना आनीक ते आमी सांगिल्लें की रोखड्या आमी तांकां फास्ट ट्रॅकाचेर वचून ते करतले. गेले ते फावटी ह्याच म्हयन्या पयलीं सुरवातीक 27 crores हें केल्लें आनी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जाल्लो. आतां परत 27 crores सेकंड इन्स्टॉलमेंट जाल्लो आसा. आतां परत अजून कितें जाता जर जायत एप्रील आनी मे म्हयन्याचे हांवें म्हजे सगळे फॉर्मेलिटीज करून सायन करून अकाउंट्स डिपार्टमेंटान धाडले आसा. एखाद्या वेळ ह्या म्हयन्याक जायना जर जायत दुसऱ्या म्हयन्याक ते जातले आनीक विदीन अनदर 2 months एवरीथींग वील बी रेगुलरायज एंड देन आफ्टर्स आय एम ट्रायंग टू पुट अ सेपरेट मेकॅनिझम वेरीन एवरी मंथ अमूक एक तारखेचेर ते जातले सो दॅट आमचे गांवांतल्यान जे जाणटे लोक येतात, विधवा येतात किंवा अपंग बँकांनी परत पासय मारतात तांकां ते त्रास जावचे ना. सो प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मान्सूनात कसलेंच अपकीर्त घडचें न्ही, कसली अरिश्टाची तयारी म्हणून कोंकण रेल्वेन जतनायेक पावलां उखल्ल्यात. पालसणां कोसळूं येता अशा वाठारांनी आदींच जिओ सेफ्टी कामां करून घेतल्यांत म्हूण कोंकण रेल्वेचो उपवेवस्थापक बबन घाटगे सांगता. पुराय कोंकण रेल्वे ट्रॅक मॉनिटर करूंक 800 मायज स्टाफ घाला. एक्सिडेंट रिलीफ व्हॅनूय तयार.
As a part of this gearing up for monsoon, Konkan Railway has already cleared all the drains, side drains along the track, and inspection of the cuttings, specifically vulnerable cuttings, have been done by our engineering officials. So this year also we are deputing almost around 846 personnel for watching the tracks. They are provided with mobiles as well as high frequency walkie-talkie sets. And then we have this accident relief train, which is only one accident relief train at Varna, and 2 accident relief medical vans. We call them ARME. Those are self-propelled vehicles, just like DMU, which are equipped with operation theatre and all other required equipments. We have kept one Poklin ready, mounted on the BRL, so that in case of any landslide or anything, this Poklin can be moved in emergency. Since we have carried out a lot of geosafety works in last 7-8 years, recently you might have seen these landslide cases have reduced a lot. Passengers are also requested to contact the station for changing timings of the trains during this monsoon timetable. मायनिंग पिटांचे इन्स्पेक्शनाक समिती नेमल्या. समिती 20 जूनाक खणीचें इन्स्पेक्शन करतली. पिसुल्लेच्या पिठांतलें उदक थळाव्यांक वापरूंक मेळटा काय ना तो पर्यायी तपासता म्हूण सरकाराची हायकोर्टाक जाप. एक्टिविस्ट हनुमंत परवाचे PILचेर ही जाप. समितीक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट फायल करूंक प्राज मतींत धरून कोर्टान सुनावणी 2 सप्तकांनी दवरल्या. आदलो मंत्री मायकलान TCP बेकायदेशीर कितें केलां आसत जाल्यार ताचेर एक्शन जावंकूच जाय. BJPचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला. म्हापशां श्रम कार्ड दिवंक गेल्ले कडेन तानावडे उलयलो. कमिटी नेमल्या. रिपोर्ट रोखडोच येतलो. गोंयची अस्मिताय सांबाळपी ODP येतले म्हूण BJPचो म्हणयारो यतीश नायक उलयला. त्यांना लक्षात येऊन आसत आनी आज जर लक्षात येता आसत जाल्यार त्याचेर एक्शन घेवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. कायदेशीर कितें अशें म्हटलें की निवडक लक्ष केल्लें वयता अशें दिसता. निवडकचो प्रश्नच ना न्ही. निवडक कित्याक तर प्रश्न आसा तो. ताका जर समजा तो जर त्याची कसलीच जर भितर चुकी नासत जाल्यार तेणेन मागीर त्या हातूंतल्यान इन्क्वायरी वेळार कळटलें न्ही चुकी आसा काय ना ती. कमिटी नेमल्या. निकाल रोखडोच येतलो. गोंयकारांक खंय गोंयची अस्मिताय सांबाळपी ODP मेळटली म्हूण BJPचो म्हणयारो यतीश नायक उलयलो. हे ODP सस्पेंड करून एक कमिटी गठीत केल्या एक्सपर्टांची अंडर चीफ टाउन प्लॅनर. आणि हाजो हेतू कितें की ज्यो इल्लिगॅलिटी भितर घुसयल्यो गेल्ल्यो आसा त्यो इल्लिगॅलिटी भायर काडून एक बरो ODP लोकां समोर गोंयच्या हिताचो आसचो म्हणून करचो म्हणून. तेन्ना थोड्या लोकांनी ज्या पोजिशनांचेर आशिल्ले तांचे रोल उक्ताडार येवपाक लागले आनी एक विक्टीम कार्ड खेळपाचो प्रयत्न कोण तरी करता ज्याच्या माध्यमांतल्यान इल्लिगॅलिटी घुसयल्ल्यो गेल्ल्यो आसा तो मनीस विक्टीम जायना. म्हापशां श्रम कार्डां दिवंक गेल्ले कडेन तानावडे उलयलो. आमदार नगराध्यक्ष आनी 3-4 नगरसेवक सोडल्यार कोणूच ना. तानावडे बेजार. लोकां मेरेन स्किमी पावना जाल्यार फुडें वेंचणुकेक त्रास म्हूण शिटकावणी. कारवाई ना. तांकां सगळ्यांक हांवें नगराध्यक्षाक सांगिल्लें आसा, आमदाराक सांगिल्लें आसा, म्हज्या मंडळ अध्यक्षाक सांगिल्लें आसा. बेगीनच्या बेगीन तांचे बरोबर म्हजी बैठक करात पार्टी ऑफिसांत आनी तांकां हांव कितें सांगपाक जाय तें वेवस्थीत सांगता. कारण तांकां आमचे ते पार्टीचे मनीस आसात. चूक जाता कदाचित त्यामुळे म्हाका तांकां सांगूंक जाय. इम्पॉर्टंट खंय दिवंक जाय तो. पण म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवक आसात तेंच्यांनी एक्टिवली हें काम करपाक जाय. हें जर काम केलें आसत जाल्यार तांकां फुडली निवडणूक जेन्ना येता तेंची नगराची, कारण ते सिंबलार निवडणूक जायना पण पार्टीचो कार्यकर्तो जे निवडणूक लढयता त्या वेळाचेर त्या कार्यकर्त्याक ते लोक जे आसात थंयचे त्या लोकांच्या आधाराचेर मतदान जाता. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. कोंकणी सिनेमा फुटींग नंबर 1 काल 12 जूनाक रिलीज जालो. वैभव प्रोडक्शन्स आनी जॉयबीन फर्नांडिसान दिग्दर्शीत केल्लो पयलो शो ESGत हावसफूल. फुडले शो ESG आनी मडगांवां रवींद्र भवनात. कोविडाच्या 2 ल्हारां उपरांत आनी बऱ्याच तेंपान कोंकणी फिल्म रिलीज जालां. मोर इम्पॉर्टंट उदय सांगताना थँक्यू बेटा कित्याक
हे फिल्म अशें ऑन द लार्ज स्केल आहलें पयस जायत जाल्यार आमगे ATM ते सो थँक्यू व्हेरी मच टू ते तुजे ट्रस्ट केलें म्हणून आनी लास्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां आयज हो शो जायत जातले हाल्यांनी जातले तिसरे जातले बट तुम्ही फर्स्ट शो मोग दाखोवपा येयले म्हणून थँक्यू व्हेरी मच कित्याक वेदर बरो आहा घराको बरी च्या बीन पिवपा जाताले पूण तुमी येयले पिक्चरा येयले आनी चड उलयना फिल्म चोया बरें आहा जाल्यार दुसऱ्या सांगाय बरें ना जाल्यार म्हाका सांगाय थँक्यू हांव उदय साळकर 14 नंबर 1 ह्या फिल्माचो प्रोड्युसर हांव आमच्या सगळ्या गोंयकार कडेन अपील करता की तुमी जाता तितको सपोर्ट करात कोंकणी फिल्माक आनी हे पयलो शो आज आसा प्रिमियर आनी तो सद्या हावसफूल चल्ला आनी 19 तारीख आमी दुसरो शो संडे आसा ताका तुमी येवचे. This is Sonika, this is Carrion, my Southern in the movie, and it's going to be super duper hit because already it is like house full, and you have to say something. You all have to come and watch this movie because it is full of laughter, full of entertainment. Yeah, romance and comedy, everything you will all be emotions in one movie. Yeah. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.